गरीब घराण्यात जन्माक येवन गोंयचो मुख्यमंत्री जावपाची शक्य आसलो. आमचे कडेन श्रीपाद भाऊ जो खानाचेर लाकूड मारून चिरपी आनी आपले फॅमिलीक पोसपी आयज हिंदीचो रिकॉर्ड मोडपाचे तयार आहा. 5व्या नंबराचेर आसा. 6 फावटी नॉर्थांतल्यान जिखून गेलो आसा. आमकां तुमी इतले वंचीत दवरले पण आमी वंचीत उरले ना आनी ह्या फुडें रावचे ना. आनी आमचो हक आमी मागतले आनी हो हक मागपाक आमचे परत अन्याय जावचो न्हू म्हणून आमी ही जनगणना करपाक फुडें सरलेले आसा. पेडण्यान हांव अध्यक्ष म्हणून गेली 6 वर्सां काम केलां. ताजो म्हाका खूबसो अनुभव आसा. समाजाचे घटक खंय खंय अडटा ते पण मुख्यमंत्र्यांनी एक गोंयभर एक घोशणा केल्या की काम चुकार जे अधिकारी आहात तेजेर आपूण ताबडतोब कारवाई करतलो म्हणून. आयज ओबीसी संदर्भान जे ऑफिसर येतात ते जर निग्लेक्ट करून जर समाजाक आमच्या पेडण्यान जर त्रास करता जाल्यार त्या कर्मचाऱ्यांची ह्या फुडें गय केली जातली ना. तांकां थेट तेंची नांवां लिस्ट आहा पळय, जो तलाटी आसो, मामलेदार आसो, कलेक्टर, हेर बी खंयच्याय डिपार्टमेंटांतलो ओबीसी निगडीत जो कर्मचारी आसा ताची कंप्लेंट सीएमाक पावतली आनी आमच्या समाजाक जास्तीत जास्त जेंचो न्याय हक्काचे ओबीसी सर्टिफिकेट आसो, हेर बी कितेंय आसो ते मेळटले. त्या खातीर म्हाजो प्रयत्न आसतलो. प्रयत्न चालू आहा. कशा पद्दतीन तुमी फुडें हँडल करता? 40 जे मतदारसंघ त्याच्या पैकी आमी 26 ते 30 मतदारसंघ आमी आयडेंटिफाय केल्ले आसा आनी त्या तरेन आमचो हे प्रयत्न चालू आसा. सेन्सस बी म्हणटा पळय न्हू, हे आमची पयलो स्टेप्स. म्हणजे आमचे लोक खंय खंय कितले आहा ते आमकां कळपाक. आमी अशें अवेर म्हणटा न्हू आमी 5 लाख आहा 6 लाख आहा. ही सेन्सस केल्या, ही सेन्सस आमी करता न्हू, कोण तरी एजन्सी करना, आमचेच लोक करतले. आतां म्हाज्या गांवांत कितले आहा तें म्हाका खबर आहा. तुजें आतां तूं हरमळा किंवा तुजें तुका खबर आहा न्हू. म्हणून हे आमी प्रत्येक जाण, तूं हरमळचो शिरगांव येवपाची गरज ना, शिरगांवचो मया वचपाची गरज ना. प्रत्येकान त्या त्या वाड्यार केली काय ना. आमचो आंकडो आमकां कितले, आमी भंडारी कितले ते आमकां कळटलें. ओके. आयज एकूण 3 कमिटी तुमी काडल्यात. कसो रिस्पॉन्स आसलो? जबरदस्त रिस्पॉन्स आहा. फाटल्या आयतारा आमी धारबांदोडा कमिटी काडली. सगळे लायक मायंडेड बरे प्रोफेसर, बरे बिझनसमॅन अशे आसले. लेडीज पासून महिला पासून बरे एक्टीव ते आसल्यो. आयज आमची पेडण्या जाली. फाल्यां सकाळी फोंडे आसा. फाल्यां फोंड्या तालुक्याची कमिटी काडपाची आसा आनी ह्या 15 दिसां भितर ह्यो ज्यो तालुका कमिटी आहा त्यो सगळ्यो आमी काडून आमी. सेन्सर केन्ना पर्यंत काबार जातलो? पळय कशें आहा, आतां हे पावसाचे दीस मदीं कितें जालें, आमची जात्रा आसली थंय मातशी एक गडबड जाली. तुमकां खबर आहा की थंय चेंगरा चेंगरी जावन 6 लोक घायल जाले. त्यामुळे हांव शिरगांवचो आसल्यामुळे हांव थंय मातसो बिजी उरलो. मदीं कितें आतां हो म्हयनो म्हणजे कसो मे म्हयनो आनी कशें जालें पेलगाम हे जालें पळय थंय एक 8 दीस सुमार त्या विशयाचेरूय हे जालें. म्हणटकूच तेका लागून मातशें आमी कमी जालें. पूण आमी आतां जी रेस मारलेली आहा, आमी सुरवात केल्ली आहा न्हू, तुका टायम असो दिना पूण आमी आमचो जाता तितलो प्रयत्न करून हे पळय टायम असो ना, आमी बेगिना बेगिना करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आता हे जे माझे सहकारी आता नेमलेले असत माझ्या वांगडा आणि सेंट्रल कमिटीचे जे असत त्यांना घेऊन हे सगळे जे ऑफिशियल जे आहात ते आम्ही सॉल्व करतले. ऑफिसरांकडे बरे बसून त्यांच्याकडे विचार विनिमय करूनच हे करतले. कोणाक आम्ही ते फोर्स करचे ना, व्हडलो हे करचे ना, की त्यांचे ह्याच्या विचाराप्रमाणे आणि आमचे विचार कसे आहात ते आम्ही त्यांना सांगतले की आमकां अशी तुम्ही अडणूक तुम्ही करूंक जायना. 68 आसले ते कायदे जे आधी असलेले ते आता परत येता, परत नव्याने परत तुम्ही नवे डॉक्युमेंट परत हे करूंक लायतात ते आमकां जमचे ना. जे ॲज पर म्हणजे जे आमकां दिता आयले सर्टिफिकेट त्याच पद्दतीन त्यांच्यानी दिवंक जाय. हेचे बद्दल तो विचार विनिमय त्यांच्याकडे बसून करतले आम्ही.